13 ड्रग सेन्सिटिव्ह वाठारांतल्या 13 पुलीस स्टेशनांचो स्टाफ आनी एंटी नार्कोटिक सेलाच्या स्टाफाक सध्या ड्रग्सांचे अर्थीक वेव्हारांची मुळां उस्तूंक ट्रेनिंग दितात. पुलिसांक नार्कोटिक कंट्रोल ब्युरो काय सरकारी वकील आनी बाकीच्या एजन्सींचे एक्सपर्ट सेशन्स घेतात. अणजून ड्रग्स ओव्हरडोसान दोग मेल्या उपरांत फाटल्या 17 दिसांत पुलिशेन 27 केशींनी 27 लाखांचे ड्रग्स धरला. पुलिशेन 1,33 लाखांचे ड्रग्स धरला. फाटल्या वर्सा परस दोबरात. In view of the recent incident, of which you are all aware of, where in two young boys, they died because of the overdose of drugs. Our effort was to deal with this problem in a holistic way. So, with this background, we had conducted today's workshop where officers from PSI onwards, they were invited. They participated, and to give them comprehensive inputs about the various aspects of the NDPS Act. We had invited the special guest, Director of Prosecution was here, prosecutor was here. Then we had invited Superintendent of Police from Narcotics Control Bureau, and Director FSL was here. But the incident took place on 12th. From 13th onwards, we started a special drive, and till now, 27 cases have been booked under NDPS Act. 27 of course people have been arrested, out of which 11 are non-goans and 4 are foreigners. And if you take the overall data, current year, so up to now, we have already booked 79 cases under NDPS Act, worth 1,33 lakh, and 84 persons have been arrested. Because if you compare it with the last year figure, it is more. Last year, in the corresponding period, the total cases were 32 only. So it is almost more than double. कुट्टाळे मतदारां खातीर हाडिल्ल्यो टाकयो 8 वर्सां जाली वेर्णा कुसतात. 38 लाखांच्यो ह्यो टाकयो लोकांक घरांनी उदकांचे स्टोरेजीक म्हूण हँडीक्राफ्टा कडल्यान विकत्यो घेतिल्ल्यो. पयशे उदकात, टाकयो धुल्ल खातात. आदलो कुट्टाळचो आमदार मावीन उलोवंक तयार ना. केस विजिलन्सात आसा म्हूण PWD मंत्री सुदिनानूय हात फाफुडले. एक्चुअली त्या टायमार मॉविन गुदिनो हांगसरलो MLA आशिल्लो आमचो कुट्टाळे कॉन्स्टिट्युन्सीचो, आनी ढवळीकर आशिल्लो तो मिनिस्टर हेल्पेडाचो. हेंचे दोगांचे भितर वयर आशिल्लें, पॉलिटिकल वयर आशिल्लें, आनी हे कारणाक लागून हेजेर मागीर त्या टायमार टाकी हाडलेल्यो त्यो स्कॅम म्हूण हाडले अशें जाल्लें आसा, इश्यू जाल्लो आसा, आनी तेजेर इन्क्वायरी त्या टायमार बसोवन ह्यो टाकी हाडलेल्यो त्यो थोड्यो कांय प्रमाण लोकांक दिल्ली सुद्दां, पूण त्यो कांयच क्रायटेरिया फॉलो करनासतना दिल्ली आसा. आनी तेन्ना जेन्ना इश्यू वाडलो तेन्ना लोकांचो 38 लॅक्सान कितें तरी ह्यो टाकयो खाली कोरतालीम पुरत्यो हाडलेल्यो, तेजेर मागीर त्यो तश्यो स्टॉप दवरले. आनी तेजेर म्हाका दिसता हें स्कॅमूच आसा, आयचे डेटी सुद्दां स्कॅमूच आसा, कित्याक त्यो टाकयो आजून सुद्दां थंय पडोन आसा, आनी त्यो वताच्यो म्हाका दिसता त्यो आतां ऑलमोस्ट 90% तेजो यूज कांयच ना त्या टाकयांचो, वेस्ट जाल्ले आसा. पूण हे स्कॅमाचेर आजून सुद्दां कोणी इन्क्वायरी केल्ली ना. आनी हे आमचे टॅक्स पेयर जे आमचे जे सामान्य मनीस जे टॅक्स भरतात ते लोकांचो पयसो हो असो हेंचे पॉलिटिकल वयऱ्याक लागून तेणी जो आमचो जनतेचो पयशांचो चुराळ केल्लो आसा, आनी त्यो लोकां मेरेन आजून सुद्दां पावलेले ना. आतां 8 वर्सां जालीं ताकी थंयच पडून आसा, आनी गोवोरमेंट तेजेर कांयच करना. इन्क्वायरी बसयलो म्हणून तेन्ना जाल्लो बोवाळ जाल्लो असो, इन्क्वायरी बसयलो म्हणून. पूण आयचे दीस म्हाका दिसता की आयचे दिसा पूण तेजेर कांयच जावना आसून त्यो टाकी थंय पडून उरलेले आसा. आमी PWD मंत्री सुदीन ढवळीकाराक मेळ्ळे. तो म्हणटा विजिलन्सान केस चल्ल्या. आदलो कुट्टाळचो आमदार माविनूय तोंड उगडूंक तयार ना. And as per my knowledge, the tanks which are purchased that time under non-plan is without the concurrence of the finance department. And because of that, the case is going on in the Vigilance Anti-Corruption Bureau. After completing of the case, a new decision will be taken on and the tank will be restored. And no, I understand the difficulty of all the people were facing on the upper part of the villages where there is a shortfall of water supply to individuals' houses. But I can't help
for giving them tank at this stage, because it is a vigilance anti-corruption bureau is inquiring on the matter, because without scheme you cannot hand over anything of the government to the public. PWD खात्यान हँडीक्राफ्टा कडच्यान ह्यो 1000 टाकयो खरेदी केल्ल्यो, पूण तेजी अजून पासून कांयच प्रक्रिया करूंक ना की कोणाक दिवपाच्यो त्यो, खंयच्या लोकांक दिवपाच्यो, खंयचे क्रायटेरिया फॉलो करूंक ना. ताका लागून ह्यो टाकयो हांगसर अश्योच पडून आसा. गोंय सरकारा कडेन मागणी आसा आनी PWDच्या अधिकाऱ्यांकूय मागणी आसा. आतां चवथीच्या निमतान तरी सुटी सोंपल्या नंतर गणेशान हेंचेर कृपा करची आनी ह्यो टाकयो गोरगरिबांक वाटपाची प्रक्रिया सुरू करची. वेर्णाच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर सुरेंद्र मडकयकर. घेऊ एक ब्रेक.